आज धन्वंतरी जयंती धनत्रयस सगळ्यात पयली धन्वंतरी जयंतीच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. देव धन्वंतरीकडे सगळ्यांक आरोग्याची मागणी करता आणि खास करून कला अकादमी गोंय हाज्या नूतनीकृत वस्तूच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे जाण हांगसर उपस्थित आसात. तांकां इन एडवान्स दिवाळी आनी पाडव्याच्योय खूप खूप शुभेच्छा. ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठार आमच्या बरोबर आसात आमचे PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्रल, आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, त्याच बरोबर सेक्रेटरी बाब मेनीन, प्रिंसिपल रेजिनाल्ड बाब आमदार एलेक्स रेजिनाल्डूय आसा, सेक्रेटरी मिनीन PC पार्सेकर, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सगूण, त्याच बरोबर विनेश आर्लेकर आणि समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, विशेष करून प्रेस मिडियांतले म्हजे सगळे फ्रेंड. मांडवी न्हंयच्या देगेचेर आसलेली कला अकादमी गोंयच्या खातीर गोंयची वळख आसा. गोंयकार आसूं किंवा गोंयच्यान भायलो येवपी कलाकार आसूं, जेका जेका कलेची आस्त आसा, कलेची आवड आसा आनी इतकेंच न्हय तर वेगवेगळी एक्झिबिशन आसात, तो पयलीं विचारता खंय लागतलें काय म्हणून, कला अकादमीच्या परिसरांत काय म्हणून. आनी फाटलीं 3 वर्सां आमी हें बंद उरलें. कारणां वेगवेगळी आसतलीं, हांव तितूर वचना, बट 50 वर्सां ज्या वास्तूक पुराय जाल्या उपरांत ती वास्तू रिनोवेशन करप हाची काळाची गरज आशिल्ली. फुडल्या 50 वर्सां खातीर ती वास्तू टिकून उरपाक जाय, हें सरकाराचें काम आसा. आमी पळयता की जीर्ण जाल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच वास्तू आमी परत एकदां रिनोवेशन्स करपाक घेतल्या आनी सातत्यात उदाहरणार्थ ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंगच्या सहीत म्हणजे ती बी एकदां रिनोवेट करून कंप्लीट जाली आनी तिजेंय लोकार्पण केलें. आज आमी अकाउंट्स बिल्डिंग आमच्या नवीन वास्तूंत कौटिल्य पर्वरी हांगासर शिफ्ट करता. म्हणल्या उपरांत ते वास्तूचें रिनोवेशन जातलें, कारण ज्यो जुन्यो बिल्डिंग्यो सगळ्यो आसा ती परत एकदां नूतनीकरण करप हें सरकाराचें सातत्यात काम आसा. आनी ताजी इनिशिएटिव्स घेवन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल पुराय वास्तू पुराय जाली. त्या खातीर हांव सगळे म्हणजे आमचो आर्किटेक्ट माविन फुडें बशिल्लो आसा, त्याच बरोबर आमचो PCE, सगळे कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान तेंचे ताळयो मारून तुमी सगळ्यांनी तांचें स्वागत करचें. कला अकादमी खरोखरच म्हणजे बाब गोविंद हाणें म्हटलां त्या प्रमाणे प्रत्येकाची एक इच्छा आसता केन्ना तरी कला अकादमीच्या स्टेजीचेर आपल्याकूय परफॉर्म करचें, उलोवपाक मेळची, संद मेळची. जावं तें पथनाट्य, जावं तें नाटक, कविता सादरीकरण आसतलें किंवा तियात्र आसतलें. गोंयांतलो जो कलाकार आसा ताका कला अकादमीच्या व्यासपीठ स्टेजीचेर आपल्याक केन्ना तरी संद मेळची अशी प्रत्येकाची इच्छा आसता. आनी गोंयांतलो तमाम कलाकार केन्ना तरी खंयच्या तरी कॉम्पिटिशनांनी आपल्याक भाग घेवंक मेळटलो काय कितें हाची सातत्यात वाट पळयता. हांवूय म्हाका भाग्यवान समजता की कला अकादमीचे ह्या स्टेजी वयल्यान नाटक करपाची संद 2006 म्हाकाय मेळ्ळी. ह्याच स्टेजीचेर नाटक करपाची खरोखरूच ताका लागून हांव म्हाकाय भाग्यवान समजता. गोविंद सातत्यात नाटक करीत आसता, ताका चड उशीर लागना. तेजें आयजूच सुरू करिना, फुडें परत एकदां नाटक आसा. फुडल्या वर्सा पर्यंत 2-3दां तरी नाटक गोविंदाचें जावपाक शकता, कारण कलाकार आसल्या कारणान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे परफॉर्मन्स करप हें ताजी तशी इच्छा आसता, संवय आसा. आनी फक्त गोंयांत न्ही, हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे तेजें नाटक पळोवपा खातीर कोल्हापूर आनी पुण्या सुद्दां लोक वाट पळयता तुमचो मंत्री केन्ना नाटक करतलो काय म्हणून. हाल्लीच कोल्हापूर आनी पुण्याक अशे 2 प्रयोग, इथे उशाळला मृत्यू, तेणी नाटक सादरीकरण केलां. खरोखरच सगळ्या कलाकारांक हांगासर परत एकदां कला अकादमी खुली करून दिता आसतना खूब बरें दिसता. कला अकादमीच्या परिसर परत एकदां त्याच कलाकारांनी, त्याच भुरग्यांनी तो निखळचो, तो परत एकदां म्हणजे आमी जें म्हणटा वास्तूक जिवंत केन्ना येता, जीव केन्ना येता भितर. फक्त सिमेंट आनी चिरे हाज्या पासून जरी वास्तू ती तयार जाल्ली आसत, जेन्ना कलाकार ह्या परिसरांत येवन आपली कला सादर करतले, कोण तरी कविता सादर करतलो, कोण तरी नाटक करतलो, तियात्र करतलो, मांडव करतलो, अशाच पद्दतीन परत एकदां हितूर ह्याच म्हणजे सिमेंट आनी चिऱ्याच्या वास्तूत जीव येतलो आनी ही खळबळलेली आसतली. त्याच पद्दतीची वेगवेगळी एक्झिबिशन्स लागतली. कोणाक तरी जाणटेल्यांक सांजच्या परिसरांत येवन हांगासर सरावंडींग भोंवता आसतना, एक्झिबिशन पळयता आसतना आमी परत एकदां ह्या कला अकादमीचो तोच तेज
तोच उत्साह ह्या परिसरात निर्माण करपा खातीर आमकां खूब खोस भोगता. दिनानाथ मंगेशकरच्या ह्या ऑडिटोरियमात म्हणजे कितल्याशाच लोकांनी आपले आरती कॉम्पिटिशन आसतले, भजन कॉम्पिटिशन आसतले, नाटक आसतले, अ गट ब गट, मराठी नाटक आसतले, कोंकणी तियात्र आसतले, अशे वेगवेगळ्यांक परत आस्त लागल्या. हांव भायर पळयतालो म्हाका तियात्रिस्टूय मेळ्ळे. तांकांय म्हणजे जेन्ना बंद केल्ली तेन्ना आमी तियात्रां खंय करूं काय म्हणून हो प्रश्न तांकांय पडिल्लो. म्हाका सगळ्या कलाकारांची म्हाका तो म्हणजे वायटूय दिसता, कारण फाटलीं 2 ते 2.5 वर्सां बऱ्याच जाणांक आपली नाटकां तियात्रां करपाक मेळूंक ना. आयच्यान परत एकदां तुमी बुकींग करपाक म्हाका दिसता विनीश केन्नाच्यान घेतलो बुकींग करपाक? 1 म्हयन्या उपरांत बुकींग सुरू. डिसेंबरांतल्यान परत एकदां आपआपलें बुकींग करपाक सगळ्यांनी सुरवात करची, जेणे करून ह्या कला अकादमीन तुमकां सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीची नाटकां आनी हें सुरू करपा खातीर मेळटलें. आज ह्या हेरिटेज व्हॅल्यू आशिल्ल्या वास्तूक परत एकदां तेच सगळें मेंटेनन्स करता आसतना निलेशान रायटली एक्सप्लेन केलें, म्हणजे फुडल्यो 3 खुर्च्यो बुडोवन उरतल्यो. तशें पळोवंक वचत जाल्यार फाटल्या एक 5-6 वर्सांक पावसांत खंयचोच कार्यक्रम आमकां करूंक मेळनाशिल्लो. पुराय फुडल्या 3-4 रोज तर उदीक भरल्या उपरांत आनी कंप्लीट मॉइश्चर येयल्या उपरांत तसो कार्यक्रम करप खूब कठीण आसतालो. पण आतां हाज्या फुडें आमकां पुराय म्हणजे 365 डेज कलाकारां खातीर ही कला अकादमी खुली आसतली, ही खाशेली गजाल आसा. हांव निश्चित रित्या सगळ्या जाणांक परत एकदां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. कला अकादमीच्या उक्तावणाच्यो समेस्त पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत हांवें पळयलें की काही लोक मुद्दामून आयज काणकोणच्यानूय कला अकादमीच्या इनॉग्रेशनाक येयल्ले म्हाका कलाकार काही मेळ्ळे, काही पेडण्याच्यानूय येयल्ले 1-2 जाण कलाकार म्हाका दिसले. फक्त आस्त इतकीच की हय, आज कला अकादमी उगडी जाता, त्या कला अकादमीच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आपूण हजर रावचो. ह्या निमित्तान तुमी हांगासर आयल्या. हांव सगळ्यांचे खरोखरूच मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयच्यान परत एकदां कलाकारा खातीर तुमची माची ही तुमच्या खातीर आसा. आमी तिजो खूब बरो उपयोग सगळ्यांनी करून घेवचो इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक दिवाळी आनी धनत्रयोदशीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चड वेळ न घेता तुमकां